आमच्या गावात बिचोलीच्या आमच्या डॉक्टर शेट्टीच्या त्यांच्या गावात आम्ही खूप मोठी बॅरेज थंय आशिल्लो बंधारो ना अशें न्ही, पूण त्या बंधाऱ्याची ताकद स्टोरी सामकी कमी आशिल्ली आनी म्हणून आमी ताजे जो साल प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा पळय न्ही, म्हणजे मानादीक आमदारांक सगळ्यांक विनंती आसा केन्नाय वेळ मेळत जर जायत एक 5 पर्यंत पोवची, बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट इज फॉर पॉस्टेरिटी. लक्षात घेयात, त्या प्रोजेक्टांत आमी 250 MLD उदक आमी वयर काडूं शकतले आनी काडटले. इन एडिशन टू द एक्झिस्टिंग पंपिंग फॅसिलिटी जी आसा आमचे कडेन सद्याची आमची पंपिंग फॅसिलिटी थंय आसा ती 150 मॅक्सिमम 120 ते 130 MLD. इन एडिशन टू दीस आमी 250 MLD आनी वयर काडटात. म्हज्या हाजे प्रमाणे हाजे मुखार गोंयांत इतलो मोठ्ठान दुसरो प्रोजेक्ट येवची ना. उदक हाडपा संबंधी उदक व्हरपा संबंधी एक्सेप्ट आमी जे एखादी 3-4 डॅम करपाक चिंततात, ज्याचे सर्वे चलता, ज्याचो अभ्यास चलता, ते 3-4 डॅम सोडले जर जाय जाल्यार इतलो मोठो प्रोजेक्ट जावंक शकचे ना. आमी 250 MLD उदक जे आसा पळय न्ही तें उदक आमी हांव अशें म्हणन की 2025 डिसेंबर सरास थोडीशी फारकत घेवन आनी 2 ते 3 महिने म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च वी आर गोइंग टू कमिशन इट. वी आर गोइंग ऑन वर फुटींग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. आणि त्यामुळे एंटायर नॉर्थ गोवा जे आसा पळय न्ही, वाळवंटीचें उदक, शापोराचें उदक आनी विशेश करून साल प्रोजेक्टाच्या उदकाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूं शकता तो मागीर तुयेचो ट्रिटमेंट प्लांट आसूं किंवा आमचो मागीर पिलेराचो ट्रिटमेंट प्लांट आसूं किंवा पर्वरीचो ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो एनहेन्स करपा संबंधी आमी निर्णय घेवंक शकतले, डिसिजन घेवंक शकतले. म्हजे हिसपान 2026 डिसेंबर पर्यंत एंटायर नॉर्थ या म्हणटा पळय न्ही अप टू कांदोलीम आनी कलंगूट ह्या वयच्यान आमच्या पेरणा आनी इवन मांद्रे विभागांतल्यान उदकाची अडचण ही उरची ना, सहसा उरची ना. कारण ज्या पद्दतीन आमी WRDच्या उदकाची स्टोरेज वाडोवपाक केल्ली आसा त्याच पद्दतीन PWD डिपार्टमेंटान आपले ट्रिटमेंट प्लांट जे आसात पळय न्ही त्या चालीक घातिल्ले आसात. आनी म्हणून पर्या धरून ह्या वयच्यान आमचे पर्या धरून ते बिचोली धरून बिचोली आनी मुखार मागीर बार्देस हे फूल सगळे तालुक्या उदकाची पुरवण आनी सप्लाय बरी आसतली, जावंक शकतली आनी जातली.